नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मोठे 7 प्रकल्प आडकले पीपीपी तत्वार चालीक लावंक बुधवारा मुख्यमंत्र्याची स्टियरिंग समितीची बसका। अजेंडाचेर पणजे रोपवे, बस स्टँड, सोलर पावर प्रकल्प। गोवा डेरीच्या स्कॅमाचो रिपोर्ट पावन 3 म्हयने मायज जाले। स्कॅमस्टरां आड कसलीच एक्शन ना। लेबर गेट, आयडीसी एक्सपोजे उपरांत डेरींतले करप्शनाचेर झिरो टॉलरन्स एक्सपोजे। शेळ मेळावले आयआयटीची जमीन मापपाचें काम सध्या बंद। लोकांचे इश्यू आयकुपाची मुख्यमंत्र्याची तयारी। सोमारा पणजे वन भवनात मेळावलेकारां बरोबर मुख्यमंत्र्याची बसका। खासगी रानाचो घुस्पो रिजेक्ट जाल्ल्या कारापुरकार सावंत समितीच्या रिपोर्टा वेल्यान सरकाराची सुप्रीम कोर्टात अपीलाची तयारी। थॉमस आरावज रिपोर्टाचेर सर्वे सुरू। आणि बेकायदेशीर हॉटेलां गेटेड कम्युनिटीचो टुरिजमाक 300 कोटी फटको। 15 ऑक्टोबर मेरेन पॉलिसी। मुख्यमंत्र्याचे खंय उतर। बेकायदेशीर धंद्यांचेर नजर दवरूंक समिती। सरकाराचे 7 मोठे प्रकल्प आडकले। आता ते पीपीपी तत्वार धुकलूंक उपाय काडूंक बुधवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान स्टियरिंग समिती बसता। पणजेचो रोपवे आनी बस स्टँड आनी सोलर पावर जनरेशन प्रकल्प आडकल्ल्या प्रकल्पांनी आसात। प्रकल्प खंयच्या खात्यांत आडकल्यात आनी उपाय कितें काडचो ताचेर अधिकाऱ्यांक अभ्यास करून येवंक सांगलां। पीपीपी तत्वाचेर जावपाचे आशिल्ले प्रकल्प फुडेंच वचना जाल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताच्या अध्यक्षतेखाला खासा स्टियरिंग समिती जुलय 2020 नेमिल्ली। ते समितीचे 2.5-3 म्हयन्या उपरांत बुधवारा 30 सप्टेंबराक पयली बसका जाता। बसकेत पीपीपी प्रकल्पांचो स्टेटस आनी अडचणींचेर सविस्तर चर्चा जातली। ते 7 पीपीपी प्रकल्प आसात ते अशे: पणजे रेश मागुश रोपवे प्रकल्प, पणजेचो सोलर पावर जनरेशन प्रकल्प, पणजेचो कदंबा बस स्टँड, कन्व्हेन्शन सेंटर, ब्रिटना रेसिडेन्सी, हणजूणचो टुरिजमाचो प्रकल्प, मुंबय वाशी गोवा भवन बांदपाचो प्रकल्प। संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक सगळो अभ्यास करून बसकेक येवंक सांगल्यात। मुख्यमंत्री, 3 हेर मंत्री, खात्यांचे मुखेली धरून 15 जाणांची समिती। खासा आमंत्रित म्हणून 12 हेर खाती महामंडळांचे मुखेली बसकेक। संबंधित खात्यांक प्रकल्प आडखळींचेर प्रेझेंटेशन दिवचे पडटले। पर्यटन प्रकल्प खंय आडकल्यात ताचेर संबंधित खात्यांक आदींच म्हायती दिवंक सांगल्या। बसके वेळार खात्यांकडच्यान तांचेर उपाय सुचोवंक जाता जाल्यार सुचोवचो म्हूण मागला। गर्दी नाका म्हूण खात्याच्या एकाच अधिकाऱ्यान शक्य जाल्यार मुखेल्यानूच येवपाचो। बुधवारा मोपा विमानतळ डेव्हलपमेंट अधिकारिणीची बसका मुख्यमंत्र्यान आपयल्या। ह्यो बसका फाटल्या प्रेस्तारा जावपाच्यो आशिल्ल्यो, आता त्यो येता त्या बुधवारा जातल्यो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोवा डेरीच्या स्कॅमाचो रिपोर्ट खात्यांनी पावन 3 म्हयने मायज जाले। अजून स्कॅमस्टरां आड कसलीच एक्शन ना। सहकार रजिस्ट्रार, एनिमल हजबंड्री उपसंचालक, वेटरनरी सर्व्हिसेच्या तपास अधिकाऱ्यांनी सहकार रजिस्ट्रार, एनिमल हजबंड्रीक इन्क्वायरी रिपोर्ट दिल्लो। अधिकारी रिपोर्टाचेर बसले। लेबर गेट, आयडीसी एक्सपोजे उपरांत डेरींतल्या करप्शनाचेर सरकाराचो झिरो टॉलरन्स एक्सपोजे। करप्शन कितलें चल्लां हो प्रश्न आहा तुजो, बरोबर आसा। एक गजाल हांव तुका सांगता, म्हणजे जाता तितकें करप्शन बंद करप, कमी करप हे पयल्या दिसाच्यान म्हजो प्रयत्न आसा आनी जाता थंयसर हांवें तें बंदय केलां। हांव पुराय सांगता, म्हजो प्रयत्न आसतलो तेजी जिरोडा करप। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त कारभार आणि झिरो टॉलरन्साच्यो गजाली करता खरो, मात जमिनी परिस्थिती वेगळीच। लोकायुक्ता मुखार पंचनामा जाल्ली लेबर गेट आणि उद्देगांनीच केल्ले आयडीसी एक्सपोजे उपरांत गोवा डेरीचे प्रकरण। गोवा डेरीच्या स्कॅमांचो रिपोर्ट पावन 3 म्हयने जाले सरकार रिपोर्टाचेर बसला। प्रुडंटान गोवा डेरींतली फीड प्लांट, पॅकिंग प्लांट, आईस्क्रीम प्लांट, फॅटाची अफरातफर, बेळगांव कोल्हापूरची दूध खरेदी, स्टाफ भरती अशी एकार एक स्कॅमा उस्तून जाली। ताचेर कांय संलग्नीत सोसायटींच्या अध्यक्षांनी केल्ले कागाळी उपरांत संचालक मंडळ आनी एमडीक सस्पेंड करून स्कॅमाचेर इन्क्वायरी बसयली। 12 मायाक सहकार रजिस्ट्रारान स्कॅमाचो तपास करूंक अधिकारी नेमिल्लो। सहाय्यक रजिस्ट्रारान सुमार 41 दिसांच्या तपासा उपरांत रजिस्ट्राराक 22 जूनाक रिपोर्ट दिलो।
MD आणि फायनान्स मॅनेजरान गैरव्यवहाराकडेन आड नजर केल्या म्हूण रिपोर्टात निरीक्षण. नॅशनल डेव्हलपमेंट डेअरी बोर्डाचे नेम मोडल्यात. गोरवांच्या खाणात कॉटन सीड एक्स्ट्रॅक्शन वापरला म्हणूनय रिपोर्ट आशिल्लो. वेलेवयर बिलां सेटल केल्यात. गोंया भायले दूध खरेदीत गैरव्यवहार. गोरवांच्या खावडीचे तेच. आदी खरेदी उपरांत क्लिअरन्स. टेंडरिंग ना. असल्यो गजाली रिपोर्टात आसात. रिपोर्ट पावन 97 दीस जाले तरी रजिस्ट्रारान संचालक मंडळ तेन्नाचो MD फायनान्स मॅनेजराक नोटीस सुद्धा धाडिल्ली ना. गोवा डेअरीच्या स्कॅमाचेर एनिमल हजबंड्री आणि वेटरिनरी सर्व्हिसेनूय एक इन्क्वायरी बसयल्ली. 17 जूनाक एनिमल हजबंड्रीच्या उपसंचालकान तपास सुरू करून 54 दिसांनी खात्याक रिपोर्ट दिलो. प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो रिपोर्ट आणि ह्या रिपोर्टांत त्योच गजाली. हो रिपोर्ट दिवन 48 दीस जाले तरी एनिमल हजबंड्रीन गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांक नोटीस काडूना. तेवूय रिपोर्ट घेवन बसले. गोवा डेअरीच्या अकाउंट ऑफिसरांच्या म्हणण्याप्रमाण व्यवस्थापन सारखे नाशिल्ल्यान तशेंच पयशांचो गैरवापर गैरव्यवहार जाल्ल्यान गोवा डेअरीक 5 कोटींचो फटको बसला. मात खरी डेअरी कितली बुडल्या ते सरकारान इन्क्वायरी रिपोर्टाक आनी जबाबदार स्कॅमस्टरांचेर हात घाल्ल्यारूच कळपाचे. करप्शन झिरो टॉलरन्साचेर आनीक एक प्रश्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. गोंयच्या खासगी रानाचो घुस्पो सुटपाची लक्षणां दिसनात. खासगी रानाचे सर्वे केशींत कारापुरकार सावंत समितीचो रिपोर्ट कोर्टान रिजेक्ट केला. ताचेर सुप्रीम कोर्टांत अपील घालतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. थॉमस आरावस समितीच्या रिपोर्टा प्रमाण फुडले सर्वेचें काम चालू जालां. काम जाता तितले बेगीन सोंपोवन रिपोर्ट NGTक दितले म्हणूनय मुख्यमंत्री सांगता. प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो विशय हो जो सावंत कारापुरकर कमिटी आणि थॉमस आरावजो कमिटी. पयलो थॉमस सावंत कारापुरकर कमिटीचो आमी परत एकदा रिपोर्ट जो हांव कोर्टाक सबमीट केल्लो तो कोर्टान रिजेक्ट केला. बट ताजेर आमी सुप्रीम कोर्टान अपील करतले आनी त्या अनुसार फुडें वयतले. द सेकंड थॉमस आरावजो कमिटीचो आमी एप्लिकेशन घेवपाची तारीख पयरूच सोंपल्या. म्हणजे जो दीस आपली 30 ऑगस्ट ताजो फुडलो सर्वे करपाचो जो आहा पळय न्ही तो सुरू जाला. निश्चितच ताजो जाता तितके बेगीन सर्वे कंप्लीट करून ताजो रिपोर्ट परत एकदा NGT सबमीट करतले. मेळावले IITची जमीन मापपाचें काम सध्या बंद. लोकांनी प्रकल्पा आड नेट धरिल्ल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सोमारा शेळ मेळावलेच्या लोकांक मेळटा. पणजे आल्तिनार वनभवनात मुख्यमंत्र्यांनी मेळावलेकारांच्या शिष्टमंडळाची बसका थारल्या. मजगती 70च्या लोकांच्या जमनीचो प्रस्न आदी जाग्यार घालचो उपरांतच IITचे थारावचें म्हूण 70चे शेतकार मागतात. लोकांची मागणी आणि आंदोलना उपरांत IITची जमीन मापपाचें काम सध्या तात्पुरते बंद. लोकांचो इशू आयकूंक म्हूण मुख्यमंत्री सोमारा सकाळीं पणजे आल्तिनार वन भवनात शेळ मेळावलेच्या लोकांक मेळटा. IITचेर आतां कितें तें मुख्यमंत्री थारायतलो. आपणे सगळें ताचेर सोडलां म्हूण आमदार मंत्री विश्वजीत राणेन भुमिका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान आतां विशयांत लक्ष घालपाक सुरवात केल्या. IITची जमीन मापपाचें काम बंद करिना तो मेरेन कोणा बरोबरूच चर्चा ना म्हूण लोकांनी ताणून धरिल्ल्यान जमीन मापप सध्या तात्पुरते बंद दवरलां आनी मेळावलेकारांक मुख्यमंत्र्यान उलोवंक आपयल्यात. दुसरे वटेन 70चे वेगवेगळ्या गांवचे शेतकार एकठांय जातात. 70च्या लोकांचो जमीन मालकीचो विशय सरकार जाग्यार घालिना तो मेरेन IIT प्रकल्पाक सुरवात करची न्ही म्हूण ते मागतात. आयतारा कांय शेतकाऱ्यांची बसका जाली. त्या खातीर आयज जो प्रोजेक्ट आसा तो तेंचे लागता अशें म्हणटा. कित्याक तर शेतकऱ्यांक आयज कोण विसरना. कित्याक तेंचे कडेन आयज मालकी ना. तेन्ना पयलीं 70ची आनी गुळेले पासून सुरवात जातली शेळ मळाले पासून थंयच्यान तेंची मालकी दिवची. आनी म्हाका दिसता मालकी दिल्या उपरांतच हो प्रश्न खरो सॉल्व जातलो. आनी 70चो ज्वलंत प्रश्न IIT पेक्षा सुद्दां ही मालकी आसा. मालकीचो प्रश्न सुटल्या उपरांत IITचे निर्णय हो थंयसले ग्रामस्थ घेतले. आमी पयलीं विशय नेमको कितें तो फ्रेम आवट करचो आनी तेज्या नंतर आमी जें निवेदन कोणाक दिवपाक जाय किंवा जे आंदोलनाची दिशा ठरोवपाक जाय ती दिशा आमी नंतर ठरवप अशें आमी ठरलेलें आसा. हे जो 70चे शेतकार भाव किंवा ह्या 70चो जो मूळ पुरूश जो आसा मूळ विशय घेवन आज आमी फुडें वचप अशें ह्या सगळ्या 70तल्या अनेक गांवांतले जे हे आशिल्ले गांवकार येयल्ले आसा ह्या सगळ्या गांवकारांनी अशें ठरयलें की आमी हो 70च्या गांवांतलो विशय गांवपणाचो विशय हो घेवन आमी फुडें वतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया.
काँग्रेसीच्या बीजेपींत गेल्ल्या 10 आमदारां आड अपात्रता याचिकेची तड लावंक सुप्रीम कोर्टाक तिसरे फावट पत्र बरयलां म्हूण फिर्यादी काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयला. फुडल्या फावट खंय काँग्रेसीकूच कौलो दिवपाचें लोकांनी थारायलां म्हूण दिगंबर कामत सांगता. युवा काँग्रेसीन नव्या शेतकी कायद्याचो निशेध करूंक पणजे मशाल रॅली काडली. सोमारा काँग्रेसीचो राजभवनाचेर मोर्चा. We have been following up with the Supreme Court. Now this is the 4th application we have moved today, wherein we have urged the Honorable Supreme Court for the urgent hearing, and we have requested them to fix it on 30th of this month because it was supposed to be heard on 22nd. So unnecessarily it is getting delayed, and so we have made another request today before the Supreme Court that there is an urgency, and we have explain them why there is a urgency for this, because it's my disqualification petition is pending before the speaker for over 14 months now, and there is a Supreme Court guidelines. The outer limit is that such matters should be disposed by the speaker's office or by the speaker within 3 months. Now it is 1 year 3 months, and we have now we have completed 3 months after filing the petition before the Supreme Court for the directions. लोकांनी ठामपणे ठरयलां, लोकांक फरक कळून चुकला आनी आतां चड ते लोकांक पासियेंस ना. लोकांचे पासियेंस गेला. तुमी बाजारांत जर रावंड मारलो आनी विचारलो लोकां कडेन जर रिएक्शन घेतलें जाल्यार लोक तुमकां सांगतले आज काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें जाल्यार कितें करता आशिल्लें. आज हें सरकार आमचें बिल्डींग अलावन्स बंद करता. 5,000 सरकारी नोकरांक अक्षरशः रस्त्यार हाडपाचो प्रयत्न करतात. आनी कोणें फ्लॅट बूक केल्या, कोणें फ्लॅट घेतल्या, आनी घेता आसतना कशें घेता, नवी स्कीम बंद करता ते सोड, नवे तुमी दिनाकात, पूण फाटले 5,000 लोकांनी जाणी घेतल्या बेनिफीट तांकां बिल्डींग अलावन्स बंद करता. थियेचो फिल्म निर्मातो कलाकार उदय साळकार काँग्रेसीत गेलो. तो फिल्मवाल्यांक स्कीम सोदता. काँग्रेस पार्टीन एक फिल्म प्रोड्युसर, फिल्म डायरेक्टर आणि एक्टर असो थिवी मतदारसंघातलो कोलवाळ ह्या गांवांतलो गोंयकार आयज आमच्या काँग्रेस पार्टीन जॉयन जाता. ह्या पयलीं हांव पॉलिटिक्सान नासलो, हांव फिल्म इंडस्ट्रीन चडसो आसलो आनी म्हाजे बिजनस पळयतालो. फिल्म इंडस्ट्रीन आमचो CM दिगंबर आसलो तेन्ना बरें चलतालें. फिल्म फायनान्स स्कीम काडलेली आसली ती सगळ्या प्रोड्युसरांक जावं डायरेक्टरांक, एक्टरांक मेळ्ळी. ह्या फुडें ती मागीर आतां बंद जाल्ली आसा. BJPन त्या बद्दल कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी हांव मागता की फुडल्या इलेक्शनाक जेन्ना काँग्रेस पार्टी येतली तेन्ना फिल्म प्रोड्युसर, डायरेक्टर जावं कलाकार तांकां जाता की हांव बेनिफीट दितलो ह्या स्किमीचे जी सध्या बंद आसा ती. युवा काँग्रेस फाट्यान केंद्राचे शेतकी कायद्या आड राती पणजे मशाल रॅली काडली. सोमारा काँग्रेसीचो राजभवनाचेर मोर्चा. नरेंद्र मोदी सरकारान जी 3 बिलां पास केल्या, जी बिलां शेतकऱ्यांच्या विरोधान आसा, ह्या बिलांच्या निशेधार्थ आज आमी युवा काँग्रेसीन व मशाल जुलूस हांगा आमी आयोजीत केल्लो आसा. सोमारा 28 तारखेक गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन राजभवनाचेर महामोर्चा आयोजीत केल्लो आसा. आनी हो सरकार किसान विरोधी सरकार जावन आसा. शेतकऱ्यांक बरे दीस दाखोवचे सांडून, बरे दीस दिवचे सांडून शेतकऱ्या कडल्यान जे कितें आज आशिल्लें ते शेतकऱ्या कडल्यान आज ह्या सरकारान काडून घेतलेलें आसा. ताज्या खातीर आमी सगळे जाण सोमार दीस सांजचे 3:30 वरांचेर राजभवनाचेर मोर्चा व्हरपाचो. आनी जो जेवता, जो पोट भरता तो ह्या मोदी सरकाराच्या विरोधान वयतलो आनी मोदी सरकाराक बुद्ध शिकयतलो हे बील फाटल्यान घेवन जाल्यार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेकायदेशीर हॉटेलां गेटेड कम्युनिटीक लागून गोंयच्या टुरिजमाक 300 कोटींचो फटको बसता. स्मॉल मिडियम हॉटेलियर्सांचो दावो. 15 ऑक्टोबर मेरेन टुरिजम पॉलिसी हाडटा म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. गेटेड कम्युनिटी बरोबर सायन अप जावंक जायना म्हणून टूर ऑनलायन ऑपरेटरांक सांगतले म्हणून टुरिजम सचिव सांगता. बेकायदेशीर धंदो करतल्यांचेर नजर दवरूंक कमिटी आसतली. तातूंत खंय SMEचो मनीस आसतलो. According to me, at least Goa has lost 300 crores
300 crores in tourism revenue. How? If he would stay in the legal hotel, they would pay income tax, they would pay GST, they would pay VAT for the restaurant VAT. So I am talking on percentage. Right now, how much GST normally does? You take only 30% of it. But however, government has promised that they are coming with a policy, which is a good policy, and 15th October they said they will give a policy in our hand to raise any complaint or any issue on it. Tourism Secretary in Sangla that he will make sure that he will not allow any tour operator and any online operator to sign up with the gated community. As far as the Tourism Secretary is concerned, he said he is going to work hard on this, and he will include one of our member on this audit committee, where we will audit the places and catch hold of them and denotify them if they are doing illegal business. हॉटेल उद्योगातले व्यावसायिक शिक्षण घेवपाची ताक ना तांकां खंय संघटना आदार दितली. टुरिजमाचे कोर्स करपाक जे हॉटेल इंडस्ट्रीन बारटेंडर, वेटर, हाऊसकीपिंग, रिसेप्शनिस्ट जावपाक ह्यो कोर्स गोंया उपलब्ध आहा डॉन बॉस्को हे संस्थे कडेन. सो तेंकडे आमी टाय अप केला. जे भुरग्यांक हे शिकपाक घडना ताका आदार दितले. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. लॉकडाऊनात लोकांक हजारांनी बिलां आनी मुरगांवचो आमदार मंत्री मिलिंद नायकाच्या बंगल्याक फक्त 172 रुपया बील. मुरगांवचो एई म्हणटा त्या बंगल्याक मे म्हयन्यांत लायटीचें कनेक्शन दिलां. तो बंगलो चड वापरिनात. काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकार म्हणटा एई सांगतात तें सारकें न्ही. वीज मंत्री काब्रालान खंय मिलिंदाच्या बंगल्याच्या बिलाचेर खुलासो करचो. साहेबान न्यूज बांधला वेगवेगळे कनेक्शन मे मंथ समवेर जो फर्स्ट bill is gone some average basis that some arrears this credit was there that is appeared in this bill 172. Actually it is 1000 and odd minus 800, so that is 172 current and work also not complete is not staying here, is staying in government bungalow at Bogda current. आणि जे लोकांनी ते पळोवपा जाय जे बिलाचेर जे मेन्शन केला दॅट कनेक्शन ताका रिलीज केला ते ह्या वर्साच्या मे म्हयन्यान आनी ते इट इज स्टील नॉट ऑक्युपायड. म्हाका दिसता कितें हांव तेजे पास जाता तें कितें कितें बारीक बारीक काम चलता बट इट इज स्टील नॉट ऑक्युपायड. तो लोड बरो आसा. द डे इज गोईंग टू ऑक्युपाय दॅट ताका लोड सारको फूल लोड घालतलो तो. सद्याक तर कांय ना. इट इज झिरो. मातसो नॉर्मल कितें तरी बारीक पेट्टा तेजे इतलेंच आनी ताजे वयर कांय ना. आनी जे ऑफिशियल बंगलोचेर जो रावता तेजे एवरेज बिलींग ते जाता दॅट इज ऑलमोस्ट 7-8 हजार म्हयन्याक भरता तो. आय डोंट नो पीपल लोक बील पळयतात आनी एमावंट पळयतात बट दे डोंट सी की बाबा तो कनेक्शन दिल्लें केन्ना. आनी म्हाका खबर ना. आय डोंट नो हू हॅज डन दीस व्हायरल. संकल्प म्हणटा ए उलयतात ते सारके न्ही. वीज मंत्र्यान खुलासो करचो. ते गव्हर्नमेंट सर्वंटान येयी अशें क्लॅरिफिकेशन दिलें की बाबा त्या बंगल्यार कोण रावना, तो आपल्या ऑफिशियल बंगल्यार रावता, थंयसर बंगलो बंद आसा म्हणून ते कमी येयलेले आसा. हे सगळे एक फटींगपणाची गजाली ह्यो. कित्याक ते एक सांगपाक सोदता बाबा तुका भितरले कांय खबर ना. तुजो चार्ज आसा तो वास्को आसा, तो मुर्मागांवचो इन्चार्ज न्हू एज ए येई, आनी तूं तेजेर मुर्मागांवचेर कांय उलोवंक शकना. कित्याक आयज आख्खे मुर्मागांवच्या सड्यावयल्या लोकांक खबर आसा. लोक येता वयता थंयसून तो बंगलो टोटल ओपन आसता, फूल लायटनींग चालू आसता आनी चतुर्थी गणेश चतुर्थी सुद्दां तेणें थंयसरूच केल्लेली आसा. हे सगळ्या आमच्या सड्यावयल्या लोकांक खबर आसा की लायटीचे बंगल्याचे कशे लायटी पेटलेली आसा. आनी कालच्यान जेन्ना हो इश्यू भायर सरलो तेज्या उपरांत ताणें लायटी आतां बंद करपाक लागलेली आसा आनी आतां बंगल्याची परिस्थिती अशी आसा विदावट लायट. सो आमी हे सगळे तुमकां प्रूफ करूंक शकता की बाबा थंयसर यूज जाताले आनी तेजो आजुनूय जो भाव रावता तेजी फॅमिली रावता त्या बंगल्याचेर. कित्याक तो रिपेरिंगाचे अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा बट ती सगळी फॅमिली रावता. कित्याक तो ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा. इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी कंप्लीट जाल्लो आसा. तेजे भितर मातसो दुबाव ना. निलेश काब्राल सराक सर म्हणटा ताका हांव कित्याक तो सद्दां आमकां उठून लोकांक पब्लिकली चॅलेंज करतालो की तुमी तुमची बिलां घेवन यो आनी आपूण तुमकां खंय तरी तेचें एक्सप्लेनेशन दिता. सो बिलां घेवन यो म्हणून. सो नाव दीस चॅलेंज ओपनली गो फ्रॉम दी पब्लीक टू मिस्टर निलेश काब्राल सर. तूं हे लोकल जे MLA जो लोकल MLA जे 170 रुपया 180 हेचे तूं आमकां एक्सप्लेनेशन पब्लीक हियरींग घेवन हो किंवा पब्लिकली उलोवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तूं आमकां दी एक्सप्लेनेशन. हेचे बील अशें कित्याक येयलें तें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. संसड्या वेलो 45,000 टन RDF शिफ्टिंगाचें काम सुरू जावंकूच ना म्हूण मडगांवचे शॅडो कावन्सिलाचो दावो. काम सुरू जालां. दिसाक 20 ट्रक ट्रिपी मारतले म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो उलयल्लो. पूण सायटीर ट्रक सोड एक सायकल सुद्दां पाविल्ली ना. सायटीर वचपाच्या रस्त्यार तण वाडलां म्हूण शॅडो कावन्सिलाचो सावयो कुतीन सांगता.
मिडिएशन पूण जो रेमिडिएट करून जो वेस्ट RDF रेडी जाल्ले ते आमी कालच्यान चालू केले. 45,000 टन्स हो RDF शिफ्ट जाता टू द सिमेंट फॅक्टरीज. दिसाक 20 ट्रक भायर सरतले फ्रॉम सांसडो. जे बायो रेमिडिएशन काम चलता सोंसड्यार ताजो RDF मटेरियल हांगा स्टॉक करून दवरला. आनीक 19 तारखेर 19 सप्टेंबर वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी ताणें त्या स्टेटमेंटान सामकें कॉन्फिडंटली सांगिल्लें आसा की कालच्यान म्हळ्यार 18 तारीख फ्रॉम 18 सप्टेंबर दिसाक 20 ट्रक हिंगसून भायर सरता म्हण हें RDF मटेरियल सिमेंट फॅक्टरी व्हरपाक. तुमी हिंग आतां पळयलें जाल्यार हिंग 20 ट्रक सोड एक सायकलूय येवना अशें म्हण सामकें कन्फर्म जाता. कित्याक ग्रास देखून जे आसा हेजेर सायटीर वचपाक एक्सेस रोड आहा तो तें देखून क्लियर केलें ना म्हळ्यार एक मनीस पसून हिंग येवना. पूण इतले कॉन्फिडंटली तेणी सामकें बंडल फोडलें कलंगूटसान की 20 ट्रक दिसाक 18 तारखे साकून हिंग भायर सरपाक लागल्या म्हण सिमेंट फॅक्टरी व्हरपाक. सो आमकां जाय बाबा ट्रान्सपेरन्सी. गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटीचे पयशे ना जायत पूण फायनली एक्सचेकराचे पयशे ते स्टेट गव्हर्मेंट जावं वा सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं जो हूंय साकून जो फंड येता तो फायनली इट इज अ पब्लीक मनी. सो हाजी अकावंटेबिलिटी आसपा जाय. कित्याक उलोवन कितेंच केलें म्हण जायना एट द कॉस्ट ऑफ पब्लीक एक्सचेकर. आमी डिमांड करता की हाजी ट्रान्सपेरन्सी जावपा जाय. सांगे पालिका बिल्डिंगेंतले दुकानाच्या भाड्याचो इशू मुख्यमंत्र्याच्या मध्यस्थीन सुटलो. 20 वर्सां भाडेंच वाडून आशिल्लें. दर वर्सा 5% भाडें वाडोवपाचें म्हणून दुकानां दितना थारिल्लें. 20 वर्सांनी पालिकेन दर वर्साचे 5% वाडिल्लें भाडें बरोबर भरूंक लायिल्ल्यान बोवाळ पडलो. आदल्या आमदारान इशू मुख्यमंत्र्या कडेन व्हेल्लो. एकदम पयशे भरल्यार खंय वाडीव भाड्याचे 50% माफ. गेली 20 वर्सां एज पर म्युन्सिपालिटीच्या कायद्या प्रमाणे 3 वर्सांनी एग्रीमेंट रिन्यू करपाक जाय, लायसन्स रिन्यू करपाक जाय आनी प्रत्येक वर्सा 5% जे भाडें आसा तें वाडपाक जाय आशिल्लें. ह्या संबंधी म्युन्सिपालिटीन आमकां भाडें वाडयलें ना. आमी तांचे कडेन पत्र व्यवहार केलो की आमकां एग्रीमेंट रिन्यू करून दियात, भाडें वाडयात. पूण ह्या संबंधी म्युन्सिपालिटीन 20 वर्सां आमकां एकूय रिमांडर धाडूं ना की तुमकां हें वाडोवपाक जाय म्हणून. आफ्टर 20 इयर्स आतां ते सांगता आमकां की तुमी जो वॉट एवर जो डिफरन्स आसा तो 1 लाख 2 लाख खूब जाणांक 3 लाख पर्यंत आयिल्लो आसा तो 15 दिसां भरा म्हणून आमकां नोटीस काडल्यो. लागून इतलो 20 वर्सां आमकां धाडले नंतर आमच्या मोठो आकांत आयलो. आमी हो इशू खूब रेज केलो, आमदारांनी बी रेज केलो पूण कांय जावं ना. लास्ट आमी माजी आमदार सुभाषभाई फळदेसाय हांचे कडेन गेले. हांच्यांनी खूब त्रास काडून तो इशू आमचो सद्या मेकळा काडला आनी 50% जो एमावंट आसा तो भरपाचो आनी 50% वे ऑफ करपाचो. हें CMान आमकां काल एश्युरन्स दिल्लें आसा. हें कितें जालें लास्ट एक्चुली शॉप दिता आसतना एग्रीमेंट पडटाय आनी एग्रीमेंटाचें आसता की तुवें आपल्याक ट्रेड लायसन्सा लागून विचारपाक जाय जावं 3 वर्सांनी तुवें रिन्यू करपाक जाय. तें रिन्यू जावं ना. म्युन्सिपालिटीची मिस्टेक आहा आनी शॉपकारांची मिस्टेक आहा की दोनूय पार्टी तुवें काम करता म्हणटा तुवें तुजो हुस्को करपाक जाय तो हुस्को जालो ना 20 वर्सां. एडमिनिस्ट्रेटीव आनी फायनान्स आनी DMA आनी तांकां कांयच सोडपाक जायना अशी भुमिका घेतली. आमचो एक हें आशिल्लो की 20 वर्सांचे एरियर्स आसात आनी जे एरियर्स आसा ते मूळ भाडें न्हय तर एनहान्स केल्ले ताजेर जे डिस्प्युटेड आशिल्लें ताचेरच सगळे शॉपकिपर जर अर्दी रक्कम भरून एका बरोबर भरतात आनी हे वाडीव दर जे आसात ते लागू करून घेतात स्वताचेर जाल्यार रेवेन्यू हो म्युन्सिपालिटीचोय वाडटलो. अशा प्रकारचें सोल्युशन आमी घेवन गेल्ले. काल मुख्यमंत्र्यान एक बरें सडेतोड अशें सगळे डिपार्टमेंट हेड आसात, फायनान्स आसतले किंवा DMA आसतले हांकां आनी चीफ ऑफिसर हांकां एक डायरेक्शन्स दिल्ले आसा की इतकें बरें सोल्युशन तुमकां केन्नाच मेळचें ना. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.